करून घ्या. शुभ आणि मनोकामना असतील तर त्या परिपूर्ण करून द्या. याच्यावर राखण करा, रंगोली करा, बरं करा. अवधूत चिंतन श्री साथ है। प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सगळ्यात पहिले आमच्या मुख्यमंत्रीचो आज वाढदिवस. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. त्यांच्या आरोग्याक, त्यांच्या हेल्थाक बरें लागू दी आणि आमची गोंय राज्याची कामां बरी सुरळीत जातली. पयलीं चाललेली आणि आतांय चलता तशीच तेणी दवरची. आयज आमच्या वॉर्ड नंबर 16 पार्ट नंबर 22 आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन जाले. आमचे देवस्थान दत्तात्रयाक आमी पांयां पडून आमी आमचे सुरवात केली. तर आमच्या CMचो आज बर्थडे म्हणून आयज केक कटिंग जालें. आमी ल्हान भुरग्याक घेवन एक केक कट केले आमच्या वाड्या वयल्या हेका. सगळ्यांक आयज मुख्यमंत्र्यान सांगला कोणूच आपणाच्या बर्थडेक येवं ना चलता, कित्याक वातावरण मोदी एक देशा खातीर येवपाक जाय म्हणून तुमी कोण येवं नाका, तुमी तुमची कामाक लागा म्हणून आमचे सगळे कार्यकर्ता डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक बिजी आहा. टायम मेळ्ळ्यार आमी सांजचे बीन मुख्यमंत्रीक विश करपाक वयतले. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, आमच्या वॉर्डान मुख्यमंत्रीन ज्याची ज्या कामां करून घेतलेली आसा आनी ऑलरेडी पास केल्लेली आसा आमच्या आमदाराक सांगून. तशेंच तुमकां सांगलां आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसूं, आमची सिवरेज लायन आसूं, ही आयज आमची जी जाल्या तेतून मुख्यमंत्रीचो सगळो हात आहा. नाजाल्यार ही कामां आमची पेंडींग खूब वर्सांची आहा. हांव मुख्यमंत्री इतलें सांगता, जशें तुमी काम सुरू केलां तशेंच फुडें काम सुरू करपाचें आनी गोंय राज्याचें आनी आमच्या मोदी सरकाराचें देशाचें बीन काम तशेंच करपाचें. देव बरें करूं. आज आमी ओरुले भागान कॅम्पेनिंग करता. फाटले 2-3 दीस आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा आणि आज आमच्या मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस. आमी सगळीं मेळून आज मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस एका ल्हान पद्दतीन आमी मनयलो. आमी देवाक तांच्या बऱ्या आरोग्य आनी आयुश्या खातीर गाराणें घालून घेतले आणि आज सगळ्यांनी एक ल्हानसो केक कापून तांकां बरे विशीस आमी आमच्या सगळ्यांच्या वाटेन धाडल्या. आज मुख्यमंत्री खूप बरें काम करता आमच्या राज्या खातीर, आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या अंडर आणि अशेंच तांचें काम फुडें चलूनी अशें आमच्या सगळ्यांची विश आसा. आणि हे वर्स तांकां बरें वचूं आनी तांच्या अंडर पण ते दोनूय आमची लोक जी सीट्स आसा ती जिखून येवं म्हणून आमी देवा कडेन मागला. आयज बर्थडे असल्या कारणान इलेक्शनाचें वातावरण असल्या कारणान आमी कामान सामके सगळे कार्यकर्ते बिजी आहा. आयज आमी हांगा वार्ड नंबर 16 आयज आमी पयलीं ऑलरेडी आमी फिक्स केल्लो हो कार्यक्रम. तातूंतल्यान आमी आयज बर्थडे असल्या कारणान आयज आमी तांचो सगळे जाण कार्यक्रम एका कडेन मेळ्ळ्या कारणान हांगाच आमी करया अशें आमी ठरयलें. आतांच डिसिजन घेतला आनी एक केक कापला. खरेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याचे तोखणाय करपाची गोंयांत जी आयज उदरगत जी जाता ते सांगपाक हें ना, कमी पडटा शब्द सारके आनी की अशेंच तेंचें जावचें. आमी तेंचे कडेन देवा कडेन अशीच प्रार्थना करता की तांकां आयुश्य आरोग्य दिवचें तांकां आनी अशीच ही जनसेवा जी आहा ती राष्ट्रा खातीर, देशा खातीर, आमच्या गोंया खातीर जी आहा ती करची तेंच्यांनी इतलें सांगूंक सोदता. वॉर्ड नंबर 16 आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर. आयज आमी घरोघरी प्रचार करता जो सबंद देशभर नरेंद्र मोदीची ती लाट आसा. सर्वप्रथम हांव चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां त्यांच्या वाढदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच ज्या प्रमाणे जी देशान लाट चल्ल्या तशें आमच्या वॉर्डान आमचो वॉर्ड हो बाले किल्लो भारतीय जनता पार्टीचो. सो आमी सगळे नागरीक हांगसरले जावं युवा म्हण, महिला म्हण, वयस्कर जे सगळे आमी भायर सरल्या आनी डोर टू डोर कॅम्पेन करता. आनी आमकां असो विश्वास आसा येणारे आमची जी साऊथ गोवाची कॅन्डिडेट आसा पल्लवी ताई धेंपो तिका आमी आमच्या वॉर्ड नंबर 16 लीड दिवन प्रचंड बहुमतान MP करून दितले. सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी बात, आपकी बात, आपकी बात, फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार।